देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. मातेवाचो 26 वोल 14 to 27 आनी वोल 66. तेन्ना 12तलो एकलो मुणगे जुदास इस्कारियोत मुखेल यादनिकाशी गेलो. ताणें म्हटलें, हांव ताका तुमच्या हातान घालीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात? तांणी ताका रुपयाचे 30 नाणें मेजून दिले. आनी तो दीस जावन जेजूक दवरूंक दिवंक बरो सोयीक तो पळोवन आसलो. फूग नासलेल्या उंड्याच्या पयल्या दिसा शीस जेजू लागीं विचारूंक आयले, तुजें पास्क जेवण खंय आमी तयार केल्लें तुका जाय? आनी जेजून सांगलें, अमक्या मनशाक शारांत मेळूंक वचात आनी ताका म्हणात, गुरुजी अशें सांगता, म्हजो वेळ लागीं पावलो. म्हज्या शिसां बरोबर तुज्या घरांत हांव पास्क करतां. जेजून तांकां हुकूम दिलो तो शिसांनी पाळलो आनी पास्क तयार केलें. सांज जातोच आपल्या 12 शिसां सांगाती तो जेवणाक बसलो. आनी ते जेवताना ताणें म्हटलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, तुमचे भितरलो एकलो म्हजो घात घेवचो आसा. ते जोबर कोती बोरी जाले आनी एकलो ताका म्हणूंक लागलो, सायबा हांव न्हय मुतो. ताणें असो परतीपाळ केलो, म्हजे बरोबर ताटांत हात घाला तो म्हजो घात घेतलो. मनशाचो पूत ताचे विशीं बरयलोलें आसा त्या पोरमोणे वेता करो, पूण जो मनीस मनशाच्या पुताचो घात घेतलो ताचें कोटा. जोल्मुकूच नासलो जाल्यार त्या मनशाक ओदीक बरें जातें. ताचो घात घेवंक वेतालो त्या जुदासानूय अशें विचारलें, गुरुजी हांव न्हय मुतो. जेजून ताका जाप दिली, तुवें सांगलें. आनी ते जेवताना जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो शिसांक दिलो आनी मोडलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिनवासून तें तांकां दिलें आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त हातलें पियेयात. तर तुमकां कितें दिसता? तांणी जबाब दिलो, ताका मरण फावो. देवाचें उतर. देवाचो वड उपकार. नियाळ. आयज जेजूच्या कश्टांचो आयतार आमी समोरमता. जेजूक विकप, ताका धरप, खास्तेचें फॉर्मोण आनी खुर्साचें मरण आमी नियाळटा. जेजू देव जावनूय आमच्या मोगा पासत सगळें सोंसता. आमच्या दिसपट्या जिवितांत येतोले कश्ट मोगान सोसूंक जेजू आमकां प्रेरणा दिता. खुर्साचें मरण निराशीपणाची खुणा खरी, पूण ती आमकां बोरवासाचे आनी नव्या जिविताचे दिशेन जेजूशी ओडून व्हरता. आमेन.